सुरवातेक गीत घेऊया A2 पेज 1 A2. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय सगळे बेग उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमचे शिराव. मुनिस्कुलाचे नातें आमकां जल्माथावन फावो जाता, पूण मुनिस्कूल सांबाळूंक आनी मनशाळ नोदरेन वाडोवंक आमच्या हातांत आसा. मनशाकुलाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. धर्माचो, जाती कातीचो, गरीब गिरेस्ताचो, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो भेद उतरून मनशाकुल एक म्हूण वळखून घेवन एकवटान, एकचारान आनी सांगातान जियोंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून आख्खे मुनिस्कुलाचो संबंद आनी मुनिसपणाचे नात्यान राखूंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मुनिसपण तांच्यात आमकां दिसूंक येवंक फावो. मुनिसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नात्यान एकचारान जियोंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मुनिस्कूल निर्माण करूंक आमकां कुरपेन भर आनी जेजूक आमचे शिराव म्हूण परातून मागुया. बाबा भयणीनो, ही उतरां मनान दवरुया. जायते फावटी आमी हे भाशेन वेगळोचार केल्यात, दुस्मानकायो केल्यात, दुसऱ्या संगाताक एकवटान रावूंक नात, कोणेक दुसऱ्याची नोसाय जाल्या, दुसऱ्यांक भायर आयल्यात. आमचे फिरगो जोम्याक देखून जायते फावटी दुसऱ्याची नोसाय म्हाका जाता. दुसऱ्यान कितें बरें केल्यार म्हाका कोणेक उणेपण भोगता. जायते भाशेन आमी हे भाशेन फुटो आमचे मदें घालता. जायते आमच्या घोराब्यांनी फुटो पडलेल्यो आसात. आयज देवा लागीं मागुया, आमकां बरें मन दी आनी एकवट बांदून हाडूंक आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या समुदायात, आमच्या समाजात, सगळ्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती बाबा मदें, सगळ्या देशाच्या वांगड्या मदें आमी एकचार बांदून हाडूंक ही कृपा देवा लागीं मागुया. आनी सगळीं आमची पातकां उडकून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थुया. काकलूत चारा देवा, आमी बोव असोक्त भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असोक्तायेक आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसुया. बागयोंत पावलून गॅलेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरून बासायलेले देणे भावात सगल्यांक दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावात येवचे आदीं आमी भावा पत्तो जायसर सुमूर्तीच्या राखणे खाल कैदी आसल्या. म्हणटोच क्रिस्त येवसर आनी भावार्था उदेशी आमी प्रामाणीकपण जोडीसर सुमूर्त आमचो बाल शिक्षक जालो. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाला आमी नांव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकठारांत पवित्र स्नान घेतलां तितल्यानी तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला. जुद्यांत आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडटलो ना, दादलो ना, बायल ना. तर क्रिस्ता जेजूच्या एकठारांत तुमी सगलीं एक. आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची सोसोत तुमी आनी बासावणे प्रमाणे दायची. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सवस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. जबाब सवस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नराचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओराण्याच्या सगळे कोडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सवस्पराक सोदता ती काळजां संतोश भरीत जावन. जबाब सवस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सवस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमी मन दवरात, दीस रात ताचे मुकामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब सवस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सवेस्पोर आमचो देव, शेकांशेक पृथ्वेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सवेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Soy
वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदेक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागले. कुड्ड्याक हाताक धरून ताणेन ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिबी उडोवन आनी ताचेर हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारले. ताका नोदोर येवंक लागलोली. तो ताणेन अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसून येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नोदोर आयली. तो बरो जालो आनी सगळे ताका नितळ दिसूंक लागले. आनी ताका घरा धाडून ताणेन म्हणलें, ग्रामांत भितर सरूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाटांनी तुका क्रिस्ता बसूया. बाबा भयणीनो, सगळे भेद भाव वेगळोचार विसरून एक नवे मनीसकूळ करूंक जेजू आमचे सांगाताक तूं राव हो आमचो विशय आयचे दिसाक. आमकां ही एक समाजीक संवय की आमी व्हड चिंती नासतना वेगळोचार करता. आदी आमचे भाव आनी भयणी घाटार तावन गोंयांत येतालेत. घोडेक आपलो नेगोस करून वस्तू हाडून ताका घांटी म्हूण नांव दवरलें. आनी आतां कोणाक खाला दाखोवंक जाय, आरे तूं होतो रे तो घांटी म्हणटा, तालो वेगळोचार केलो. आनी कोणाक वयले आनी कोण सकयले कात घेवन, तो काळो खापरी, तेजें तोंड पळयात कसलें दिसता. म्हणटच काती घेवन वेगळोचार केलो, भासो घेवन वेगळोचार केल्यात. आमचे मदें आमी जाणाव बामण, सुधीर, मार असले आमचे असल्यो जाती आमी करता. सुरवातेक हो वावर आसलो वेगवेगळ्या जोम्याचो, पुजा करूंक ते लेवीत आसलेत, झुजूंक क्षेत्रीय आसलेत, आनी दुसरो वावर करूंक एकल्याचो वावरा प्रमाणे तांच्या जोम्यांक एक भाशेचो एक नांव दिल्लें. आतां हें घेवन आमी जात्यो केल्यो, उंच जातीचे मनीस आनी खाला जातीचे मनीस. इस्रायल लोकांकूय हे भाशेन दुसऱ्यांक भायरावूंक एके भाशेन समजून आयलें. इस्रायल देश आमी म्हणटा, इस्रायल लोक एक कुळी ती ट्रायब, सगळ्यांकून ल्हान कशी, सगळ्यांकून वीक, ओस्कोत. देवान आपली पदवी दाखोवंक ह्या लोकांक विंचून काडले. देव सदांच अशें करता. मारिया आपल्या दिनवासनेच्या गायनान म्हणटा, सदरा वयले उंच सदरे वयले तांकां शेवटिले, ल्हानमिकांक खालातांक उंच काडले. ही देवाची येवजण अशी सदांच आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत. खाला ल्हान आसलेल्यांक देव वयर काडटा. आनी म्हणटच इस्रायलाक देवान वयर काडलो.
या कुलीक, ही ट्राईब आपली विंचून काढलेली पर्जा केली. देवाची येवजण सगळ्या मनशांक थारोवन दिवंक तिमोतीक बरोवन भाग्यवंत पावलो आपले चिठीन सांगता, सगळ्या मनशांक सोडवून दिवंक देवाची खुशी, सगळ्या मनशांक सोडवून दिवंक देवाची खुशी. आणि सोमेस्तांक पूर्ण स्वताचो अनुभव मेळ्ळलो ताका जाय. सोमेस्तांक सगळ्यांक पूर्ण स्वताचो अनुभव मेळलेलो देवाक जाय. भाग्यवंत पावलो आपल्या तिमोथाक बरयल्ली चिठीन सांगता. आतां देवान इस्रायल परचेक रचली, विंचून काडली, तांचे वरवीं आपलो प्रकाश सगळ्या राष्ट्रांक पावूंक ताका आपूण ताका शिकयतलो, आपले कायदे ताका दितलो आनी त्या वरवीं दुसऱ्याकूय हो म्हजो उपकार पावतलो. जेजू तो उदाहरण दिता, एक दिवो, तुमी संवसाराचो उजवाड, कोणूच एक दिवो पेटोवन पायली पोंदाक घालिना, तो उंच पेडार दवरता, सगळ्यांक ताचो उजवाड करून. दोंगरार बांदलेले शार लिपोवन उडोवना, तर तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा मुखार पेज जोडून दी. ही आदितावन देवाची येवजण देखून ताणेन ही पर्जा विंचून काडली. आनी तांचे वरवीं आपूण संवसाराचो सोडवंडाक धाडटलो, सगळ्या राष्ट्राचो उजवाड. भाग्यवंत पावलो, भाग्यवंत जुआंव आपले शिव वर्तमान सुरू करतना संवसाराचो उजवाड संवसारांत येवचो आसलो. हो इस्रायलाचो उजवाड म्हणिना, संवसाराचो उजवाड. देवान आपल्या पुताक जेजू, भाग्यवंत जुआंवच्या शिव वर्तमान जेजू निकोदेमाक सांगता, देवान आपल्या संवसाराक आपलो एकलोच पूत दिलो. संवसाराक खास्तीचे फर्मोण मारूंक न्ही, पूण ताचेर विस्वास दवरतल्या सगळ्या सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर. आतां इस्रायल पर्जार तांचे जिवीत वाडटा चलता अशे भाशेन ताचें चिंतप जालें की थारोन फकत आमकां मेळटलें. आमी देवांची विंचून काडलेली पर्जा, दुसऱ्यांक सगळ्यांक देवान भायर आयल्यात आनी दुसऱ्यांक कोणाक थारोन ना, फकत आमकां. आमी देवाची विंचून काडलेली पर्जा. सोडवंडार देव आमकां दितलो, आमची सोडवण करतलो. सोडवंडार कसलो हेंवूय ते समजली नात. देखून जेजू आयलो तेन्ना संवसाराची राजवटकी चलयतलो असलो सोडवंडार म्हूण ते समजतालेत. आनी देखूनच जेजूक झूज मांडू ह्या रोमकारांचे. खुर्साचें मरण ना सायबा, पेद्रू ताका म्हणटा, हें तुजें चिंतप सारकें ना. जेजूचें मरण जाल्या उपरांत, पुनर्जिवनपण जाल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान ही स्वता पवित्र सभेक आपोसलांक आनी भावार्थ्यांक गमून येता. इले इले करून देव ही स्वता ताका उक्ती करता. पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना भाग्यवंत पेद्रू सगळे आपोस्त पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भरून वेगवेगळ्या भासांनी उलयतात. देवाचें उतर सगळ्यांक पावूंक जाय. जेरुसलेम शारांत वेगवेगळ्या देशांचो लोक आसलो, तो आवाज आयकून थंयसर एकठांय जातात आनी थंय एकटेकटो आपापल्या भाशेन हे उलयतात, ते समजतात. ही पदवी देवाची पवित्र आत्म्या वरवीं साबार देशांच्या लोकांक, साबार भासांच्या लोकांक देवान एकूच मागणें करूंक, एकूच भावाक उचारूंक एकठांय केले. पेद्रूक देव एक दर्शन दिता. दोरदूतांच्या इतिहासांत 10व्या अवस्वरान आमकां मेवता. पेद्रू मागणें करतना वयर तावन जायत्या भाशेची जनवरां देंवता तेगे वळीर, आनी ताका तो दूत म्हणटा, उठ आनी खा, मार आनी खा. तो म्हणटा, ना सायबा, हांवें केन्नाच वसलें मांस खावंक ना,
आनीक एक पावटें दर्शन येता. वयरता आनी ओल देंवता, ताचेर जायते भाशेचीं जनवरां. उठ आनी खा, तो ताका सांगता देवाचो दूत. असोच पेद्रू जबाब दिता, ना सायबा, असले हांवें जायते वायट मांस हांवें खावूंक ना. वो बोश्टायलेले मांस ते समजताले. आनी त्या घोडेक ताच्या दारार एक जुदोय न्हय तो आपल्या घरा व्हरून ताच्या दारार मारता. आनी ताचे बरोबर तो पेद्रू घरा तागेर वचून देवाची उतर ताका पडघोडटा. जुदेवूनय त्या लोकां मदें आनीक देवाचो आत्मो त्या लोकांचेर देंवता. पवित्र स्नान ते घेतात. आनी जसो देवान पवित्र आत्मो जुदेवाक दिल्लो तसोच जुदोय त्या लोकांकूय देव आपलो आत्मो दिता म्हूण पेद्रून पळयले. हे भाशेन देवान इले करून आपोस्तलाचे, पाऊलुचे, पेद्रूचे मन उक्ते केले की देवाचे उतर सगळ्या राष्ट्रांक परगोट जावूंक जाय. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत गालेस्कारांक बरयल्ली चिटी बादियोन पावलू क्रिस्ताच्या पवित्र स्नानान क्रिस्ताच्या एकचारान पवित्र स्नान घेतला तितल्यांनी तुम्ही क्रिस्ताचो उदकार घेतला. म्हणटोच आतां जुदेव आनीक नात, ग्रेक नात, गुलाम नात, स्वतंत्र जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्त जेजूच्या एकचारांत तुम्ही सगळीं एक. हाची बारीक समजणी घेवया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू त्या कुड्ड्या मनशाक बरो करता, पूण एकेच घडयेन करिना. जेजून कुड्ड्यांक बरे केल्लेत आनीकूय आमी विस्मितां आयकतात. पूण ह्या मनशाक जेजू दुसरेच भाशेन ताजे सोवेने विस्मीत करता. ताका त्या ग्रामांतलो भायर व्हरता. मागीर ताच्या दोळ्याचेर थिपी उडयता, ताच्या दोळ्याक हात लायता आनी तुका कितें दिसता काय म्हूण विचारता. आनी को मनीस थोडे कितें ताका दिसूंक लागले आनी म्हणटोच म्हाका मनशां दिसतात, पूण पळोवंक झाडां कशीं, पूण ती झाडां भोंवतात अशें तो म्हणटा. नव्यान जेजू ताका हात लायता आनी उपरांत तो सारको बरो जाता. सगळें नीट ताका पळोवंक दिसता. आमी हेच भाशेन चलता. देवूय आमकां हे भाशेन इलो करून शिकयता. सगळे एकेच घडयेक आमच्यांनी घेवंक जायना. सगळे एकेच बारार आमकां समजोंक जायना. म्हणटच आमच्या खासगी जिवितांतूय ह्या दिसांनी आमी हे नियाळ करता. जेजू आनी ताचे शीस एमावासाची वाट चल्ले हे मनान दवरून जेजूचे शीस जेजू सांगाता चलून ताका नवी उर्बा मेवता, नवी दिशा मेवता, नवी समजणी मेवता. आनीक आमचे सांगाताक राव सोम्या, आमकां आनीकूय आयकूंक जाय, आनीकूय तुजे बरोबरचे आनीकूय समजून घेवंक आमकां जाय. तर इले करून देव आमकां शिकयता. इस्रायल परजेकूय देवान इली करून अशी समजणी दिली. आपोस्तलांक आपल्या येवजणेची समजणी इली करून दिली. आनी म्हणटोच ही समजणी घेवन देवाचें थारोन न्हूच फकत जुदेवांक, आतां आमी म्हणटा नवी क्रिस्ती सभा, नवी इस्रायल परजा, आमी क्रिस्ती सभा देवाचे नवे जेरुजालेम, नवी परजा देवाची.
आमच्यांनी हेच भाशेन नव्यान चिंतूंक जाता की आमी क्रिस्तांव एक जमो, दुसरी बायल, आमच्या आनी तांच्या मदें वेगळो चार, आनी आमचे मदें खरो एकवट आसा, एक चार आसा, व आमचे मदें आमी हे भाशेन भेदभाव करता, गिरेस्कायेक लागून, जाग्याक लागून, गोडेक जातीक लागून, कातीक लागून, भासांक लागून. आतां इलें उणें जालां, पूण आदी इगोर्जींनी आमचे इगोर्जेनूय हे भाशेन वेगळो चार आमी करताले. जोम्याचे वेगळो चार, गिरेस्त लोक एका जाग्यार बसूं, गरीब लोक दुसऱ्या जाग्यार बसूं, असले वेगळो चार आमी करताले. आतां आमकां इल्लें करून अदूक समजिकाय आयल्या आनीक आमी असले वेगळो चार पयस दवरता. आमचे सिमितेरीन वेगवेगळे जागे आसलेत, गिरेस्तांक एका जाग्यार पुरूं, गरीबांक आनीक खंय पुरूं, हे भाशेन आमी वेगळो चार करताले. म्हणटोच दोन चिंतना समजून घेवया. पयले स्वाती जे बागेन पावलू गालास्कारांक बरयता, आयच्या वाचपांत आमी वाचलां. आतां क्रिस्ता सोबेन आमी पवित्र स्नान घेतलां, म्हणटोच क्रिस्ताचो रूपकार आमी जाल्या, म्हणटोच आमचे मदें आनीक वेगळो चार ना. हें सांगता आम्हा सगळ्यांक क्रिस्ती बाबा भयणांक. म्हणटोच आमचे मदें आतां तो म्हणटा ते भाशेन ग्रेक, जुदेव आनीक सोडवून जोडून घेतलेलो म्हणजे गुलाम आसलेलो, आतां सुटका ताका मेवला. जायते फावटी गुलाम आसताले, गुलाम दुनियाची सेवा करताले, तांकां सुटका दिताले. सुटका दिलो म्हूण ताका समाजान त्याच जाग्यार घेनासले. तोच गुलाम म्हणटोच सदांच गुलाम कसो सकल, हे भाशेन वेगळो चार आसले. आतां हे आमकां आमच्या क्रिस्ती एकवटांत जेन्ना आमी इगोर्जेन वांगडात भितर सरता वो एका जोम्यांत येता, तेन्ना आमचे मदीं हे वेगळो चार आसूंक फावना. आमचे समुदायांनी आमी वावुरतना हे असले वेगळो चार आसूंक फावना. एका मनाची, एका काळजाची आमी जावूंक जाय. आनी दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक, दुसऱ्या गांवच्या क्रिस्ती बाबा भयणांक आनी समाजाच्या सगळ्या लोकांक आमी भायर आयना, तेवूय आमचे बराबर एकूच आमी पासारता तो भावार्थ आनी धर्म गोडेक ती पाचारिनात. पूण तांचे आनी आमचे मदें आमच्या भावार्थाचो अंतर जरी तर आसा, मनीसपणान आमी वेगळो चार करिना. हो ही दुसरी शिकवण आमी आयज घेवंक जाय. म्हणटोच जेजू कितें करता तें आमी आयकुया. आनीक एक शुभ वर्तमानांतल्यान थोडेच उतरांनी हांव वाचता. लुका प्रमाणे 9 अवसर गोळ 51 ते 56. जेजू स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस बरोवन येताले तेदना ताणें जेरुजाल्याक वचचें म्हूण आपलें मन थीर केलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून समार्यकाराच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचून ताणें थारायल्लें देखून हाणीन ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबाक आनी जुआवान विचारलें. ताका लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गार वेलो उजो आमी देंवयलेलो तुका जाय? आनी वळून ताणें ताका बोबाड केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले.
बाबा भयणीनो, जेजू आमकां एक उदाहरण दिता. आयज आमच्या देशांत, गोंयांत इतलें गुडीक जायना जायत, पूण जावूंक लागला. आनी दुसऱ्या जाग्यांनी आमच्या भारतांत धर्माक लागून झुजां जातात. आनी हे भाशेन आमकां कोणें कितें वायट केलें म्हणटच आमी वायट करूंक जाय हें आमचें चिंतप. दुबाविरेन क्रिस्तांवांक जायते कोडींनी पिडापीड दितात. म्हणटच आमकां पिडापीड दिल्या म्हणून आमी कसल्या भाशेन जबाब दिवचो. स्वर्गांतल्यान उजो देंवलेलो देंवून ताका लासून उडोवया अशें आमी मागता, अशें आमी मागुया. ताचे शीस जेजूक म्हणटात. जेजून ह्या लोकांनी, सामारितकारांनी ताका येवकार दिवंक ना म्हूण ताका खास लायली ना, ताचे विशीं वायट उलयलो ना, ताका कितेंच वायट म्हणलें ना. ओदीक करून आपल्या शिसाक बोबाड केली. तुमी चिंततात तें सारकें ना. जरी तर ते येवकार करून दिनात, आमी दुसरे वाटेन या. म्हणटच आमच्या क्रिस्ती जोम्यांत एका मनाची, एका काळजाची आमी जावूंक वावरूंक जाय. आनी क्रिस्ती स्वभाव, तशें हांवें सुरवातेक सांगलां, उजवाड राष्ट्रांत देवाच्या राज्याची आमी साक्षी दिता. म्हणटच दुसऱ्या मदें आमी सोंसणीकाय दाखयता. आमी वेगळो चार करूंक जायना. आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक जायना. टॉलरन्स आमी इंग्लिशीन म्हणटा. दर एका धर्माक आमी मान दिवंक जाय. आमी तांकां खऱ्या देवाची वळख दिवंक जाय. आमचे सभोवती क्रिस्ती भावा भयणां आसात. तांची समजणी देवाची एके भाशेन, इस्रायलाच्या लोकांकूय एके भाशेन आसली. इली इली करून देवान आपल्या प्रवाद्यांक धाडून, फुडाऱ्यांक धाडून शिकयलें. आनी शेकी जेजूक धाडलो. आनी जेजू वरवीं पूर्ण समजणी दिली. आतां आमी गरज माता जेजूच्या पावलांनी चलता. जेजूच्या उजवाडान, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान ह्यो वस्तू आमकां समजतात. सगळी समजणी आमकां मेळूंक ना, वो आमी घेवूंक इली इली करून ती घेता. मागण्यांत देवाचे कृपा मागून पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जायते आमी आनीक शिकता. आनीक आमच्या भावार्थाची स्वता ओदी खोला येता. आतां आनीक एक बिस्माचो जमो जावचो आसा. क्रिस्ती बाबा भयणांचे प्रश्न, समाजाचे प्रश्न, संवसाराचे प्रश्न एकठांय जावन ताचेर भासाभास करतले. आनीकूय समजणी घेतले देवाच्या उजवाडान. आनी ही समजणी आमकां दितले. आमी क्रिस्ती बाबा भयणांनी जावंक जाय उजवाड आमच्या समाजान. तसो जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. हे क्रिस्ती बाबा भयणां, क्रिस्ती आमी म्हणटा, ताका ही देवाची पूर्ण तरेन समजणी मेळूंक ना. म्हणटच जो भावार्थाचो आसा ताका आमी मान दिवंक जाय. ताका आमी वायट उलोवचें न्हय. ताका आमी सांगता वा आमी कितें म्हणटा तें मानून घेना जाल्यार आमी परते ताचेर उपरासूंक फावना. आमी मागूंक जाय. म्हणटच दोन वस्तू आयचे दिसाक आमकां देवा लागीं मागुया, जेजू लागीं मागुया. आमचेशी राव, हे हाची आमकां समजणी दी. आमच्या क्रिस्ती जोम्यांनी सगळे भाशेचो वेगळो चार पयस करूं. जेजून मागलें ती एका मनाची, एका काळजाची जावची म्हणून. आमच्या घरांनी, घोराब्यांनी, जर एका घोराब्यान वय भाशेन एका मनाची, एका काळजाची आमी जावं. शेजाऱ्या सांगाता कितले वेगळोचार आसात. जायते पावटी शेजाऱ्या मदें, जायते पावटी शेजाऱ्या लागीं आमी उलयना. क्रिस्ती शेजाऱ्या लागीं उलयना. इलेशे क्रेस्तांवाक लागून तो म्हाका कितें वायट करता, हांव ताका कितें वायट करता. आमच्यो
आमची भाटां घेवन, आमच्यो वाटो घेवन, आमची दुर्गां घेवन, आमची घरां घेवन आमी झगडटा. ही सोंसणीकाय आमकां दी, उजवाड आमकां घाल, देवा लागीं मागुया. आनी सगळ्या क्रिस्ती बाबा भयणां सांगाताक आमी शांतीन जिवंक, तांकां हांवें दोळ्यां दाखोवंक, स्पिरीट ऑफ टॉलरन्स आमी सांबाळूंक, हे भाशेन सगळ्या मदें एकचार आमी दवरूंक. आनी ह्या एकचारांत आमच्या भावार्थाची स्वता आमी कालचे दिसाक नियाळ्ळा. उंचा मोलाचे मोती एक खेरीत ठेवप आमी पावलूच्या उतरांनी चिटींनी आमी आयकता. देवाने किती देणे आमकां दिला, आपलो पूत जेजू, ताजे वरवीं उजवाड आमकां दिला, सासणाची जिवीत आमकां दिला, पूर्ण तरेन आमच्या देवाची समजणी आमकां दिल्या. तर हो थेवो, हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कशे भाशेन हांव सांगता तें सगळें मानून घे. दुसऱ्या शेजाऱ्या सगळें, वो क्रिस्ती बाबा सगळें हांव सांगता तूं आयकना अशें झुजोन सांगचें न्हय. आमी आमचो पोरजोळ दुसऱ्यांक दिता, आमचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता. मानून घेवंक ना मानून घेवंक हें तांचेर दवरलेलें आसा, हें देवाची कृपेचेर दवरलेलें आसा. पूण आमी एकचार घडोवन हाडूंक, सगळे भाशेच्यो दुस्मानकायो पयस करूंक आनी अदीक करून आमच्या भारतांत जंय जायते भाशेचे भेदभाव आसात, समाजीक फुटो पडल्यात, धर्माक लागून आमकां एकामेका लागीं झगडूंक जायते फावटी ही झगडीं घालतात. धर्मा मदें, मुसलमानां आनी हिंदुआं मदें, क्रिस्तांवां आनी दुसऱ्या मदें ही झुजां घालतात. असली झुजां पालोवंक आमी क्रिस्ती बाबा भयणां एक उजवाड जावंक आमच्या भारताक मागुया देवा लागीं, जेजू लागीं आमच्या सांगाताक चल म्हणून. देवा लागीं आमकां एक नवे शांतीचे देवाचे राज संवसारान घडोवन हाडूंक कृपा दी म्हूण जेजू लागीं देवा लागीं मागुया. उबी रावया. आमकां देवाचे कृपेची गरज. आमी क्रिस्ती बाबा एका मनाची, एका काळजाची जावूंक, समाजान दुसऱ्या बाबा भयणां सांगाताक आमी एकवटान, एकचारान, सोंसणीकायेन जिवंक ही कृपा आमकां देवा लागीं ह्या वेळार आतां मागुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अणभवान वाडूंक, मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया माया सगळ्या मनशां सवें वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें आनी मनीसकुळा सवें एकवट आनी एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावंक मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्माक मान दिवंक सगळ्या मनशां सवें धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावूंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काबूल कर. धर्माक लागून कश्टतल्यांक बोरवांचो आनी गोठाय आनी धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी करतल्यांची
मोना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी. आमचे वेले सगळे कुड्डेपण पयस कोर. स्वतान जीव आमी क्रिस्ती बाबा भयणां एका मनाची आनी एका काळजाची जावून आमकां आदार दी. आनी आमचो उजवाड दुसऱ्या सोबेन फांकोवन सगळे भाशेची दुस्मानकाय पयसावूंक, दुसऱ्याक सोरेन समजिकाय आनी सोंसणीकाय दाखोवंक आनी आमच्या भावार्थान ताका एकवटावूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या मोगाल पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोवने वेळार गायन गावया. C22 पेज 37. C22. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मागून घे. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचे भोगतीन उगडास करून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती पोडगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणेन काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या वखदाची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जितले पियेता तितले पावती तूं वय बाबा येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडगणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के तुमीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौल सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्यार आमची दर एकल्याची काकुलत कर. खेरीत भशेन तुजो आशिर्वाद सेंट विन्सेंट पॉल संस्थेच्या वांगड्याचेर, फाब्रिकाच्या वांगड्याचेर घाल म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर जाणी मागूंक लायला वो आपलो वाडदीस समोरमता तांचेरय तुजी कृपा उतय म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मागीर संगाती भाग्यवन धरून तांणी सर्व काणी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व मन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाक दिन वाचुया. आमकां एक मजबूत क्रिस्तीक सभा, सगळे वेगळोचार पयस केलेली सभा कर म्हणून आनी दुसऱ्या सभेन सगळे भाशेची सोसणीकाय आमी सांबाळून देवाची कृपा, देवाचो दार आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो माशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आखांतांतली वाटाय कित्याक राजपोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सोम्यात म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस प्रसवेलार गायन गावया D10 पेज 52 D10
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडवणीच्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावया T12 पेज 207. T12. साल्वेट गायन गावया T38 पेज 219. T38.
Wymysł maj amcie pasot winoti ko. Ratuja, sorbe sporamcia bapa, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचे मोखसोणे मागताव आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूक आमकां ताकना देखून तुझ्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळो आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना